विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। फाटले सुमार 8 म्हयने जाले दक्षिण गोंय एनिमल वेलफेअर ट्रस्टाक मडगांव पालिकेन पैसे फारीक केल्ले ना। ह्या विशीं प्रश्न काडिल्लो मात तो स्क्रॅप केलो म्हण सावियो कुतिनो उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। टाइम पे नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिला? जुलाई से। ऐसे में हम लोग का घर तरफ भी भेजना पड़ता है पैसे। गांव से कमाने इतना दूर आते हैं, टाइम पे महीने में भेजना पड़ता है ना। कितना महीना तक से नहीं मिला? जुलाई से इधर नहीं मिला है और 2 है उन लोगों के लिए भी नहीं मिला है। टोटल 4 लोग, 5 लोग, टोटल 5 लोग स्टाफ है। हाँ सबका भी नहीं मिला। नहीं मेडिकल असिस्टंट म्हणून आसा हांगा मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर 5 महिन्याची सॅलरी अजून मेळना। आणि सर आमकां एक पाटी कितें जाता, इंजरी जाता, डॉग बाईट आसता। मेरे को भी इधर काटा था। आमचे सारखे हेजेर आमी रिक्स घेवन काम करतात आणि तिवूय आमकां सॅलरी मेळना। हांव पंचवाडीसून येता, म्हाका येवपाक ट्रॅव्हलाक पेट्रोल लागता आनी घरा फॅमिली आसा। सेटअप केल्लो इमिजिएटली देर आफ्टर हांवें टेंडरूय काडलो फॉर एडिशनल केजीस, पूण मागीर फॉलोइंग कावन्सिल आहा तेमी तो स्क्रॅप केलो, केजीस दिवंकूच ना आनी आज पासून तांकां एडिशनल केजीस दिवना। तेम खंयच्यान तरी सेविंग्स बी करून कोणा कडेन आधार बादार मागून आनी एक 500 केजी तेम घातल्या आपली ओन। सो जेन्ना स्टेरिलायझेशन एबीसी प्रोग्राम म्हणल्यार कितें, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हेज इम्पोर्टन्स कितें की पॉप्युलेशन ऑफ डॉग्स हें कंट्रोल जावपाक। 100 डॉग सपोज स्टेरिलायज जाले आनी 200 सपोज बर्थ जाले जाल्यार ते मॅच जायना। सो एनी टायम एनी गिवन टायम तुका सुणी वाडत दिसती पडटली। मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान हांव चेअरपर्सन आसतना हो डॉग शेल्टर आमी टेम्पररी म्हूण घातिल्लो आनी तें जालें ह्या जो एनजीओ आसा साउथ गोवा वेलफेअर ट्रस्ट फॉर एनिमल्स तांच्या आदारान, कित्याक हो लुगार म्युनिसिपालिटीच न्ही, हो प्रायवेट लुगार, तेमी लिजार घेतला, ते लँड ओनराक पयशे फारीक करतात। आनीक सामकी हें आशिल्लें आमकां अर्जंसी आशिल्ली त्या टायमार, ताका लागून आमी हो टेम्पररी घातिल्लो आनी प्रत्येक गव्हर्मेंटान एश्युअर केल्लें की एक परमनंट शेल्टर मेळटलो म्हण खंय हांगा सोंसड्यार एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान। पूण आज 10 वर्सां जालीं 2009 ते आज पासून तो परमनंट शेल्टर म्हणटा तो येयच ना।